राती सावन पडिल्ल्या पावसान गोंयभर काडले धुमशेण, जायते कडेन झाडां पडली हुमटून, कारींचें जालें लुकसाण. फुडल्या 3 दिसांत घोग्यांनी पडूं येता पावस, हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकारा मदीं सोशल मिडियाचेर रंगला व्हिडिओ वॉर. मुख्यमंत्री म्हणटा MBBS प्रवेशा खातीर विद्यार्थ्यांक 5 लाख रुपया फारीक करचे पडचे नात. काडटलो उपाय. गिरीश म्हणटा बॉन्ड सायन करपाक तांचो विरोधच नाशिल्लो. भाजपाच्या भितरल्या झुजाचो वास्को पालिकेचेर परिणाम. नव्या नगराध्यक्षाची निवड धुकल्ली फुडें. निर्वाचन अधिकारी सांगता तो GMCत उपचार घेता, मात नगरसेवकांक तो GMCत दिसलोच ना. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. बुधवारा राती सावन पडिल्ल्या पावसान पुराय गोंयाक झोडपून काडले. जायते कडेन झाडां उमटून पडली, जाल्यार कांय कडेन गाडयांचें लुकसाण जालें. वास्को, मडगांव, फोंडें आनी हेर शारांनी हुंवार आयिल्ले वरी स्थिती निर्माण जाल्ली. फुडल्या 3 दिसांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. The arrival of monsoon over Kerala is also delayed, and subsequently arrival of monsoon over Goa is also delayed. Since last 2-3 days and especially yesterday's rainfall has contributed, and departure from normal has come down to 32%. We are expecting heavy to very heavy rainfall in next 4 days, and this heavy to very heavy rainfall will contribute this to the normal. बुधवारा दनपारां फोंडेच्या ढवळी वाठारात पिंपळाचें एक व्हडलें झाड गाडयेर हुमटून पडलें. ह्या अपघातांत गाडी चलोवपी आनी बाकीचे प्रवासी योगायोगान वाटावले. धोकादायक जावन राविल्लीं झाडां कातरून उडयात अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. लोकांचेर पडपाक धोकादायक आशिल्लें म्हणून फाटल्या 1 वर्सां आमी सांगताले की एक 10 झाडां मातशें क्लियर करून पंचायती सांगताले, पण आयज सकाळच्यान पावस इतलो जालो नाशिल्लो. शेवटी तो माती घसरून शेवटी तो एक झाड एक गाडयेचेर पडलो आनी गाडयेकार म्हणजे आपल्या सेफ्टी खातीर ताणें जाता कितलें ताणें वाचून गाडी रायटाक काडली. मायनर इंजक्शन तो मातसो एस्केप जाल्लो. तरी पूण आमी सरकारा कडेन मागता की रस्त्या कुशीक जे गाडी जे झाडां ते बेगीनच्या बेगीन ताणें कापून क्लियर करचें. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून शारांनी हुंवार आयिल्ले वरी स्थिती निर्माण जाल्ली. सगळी कडेन उदक साठवून राविल्लें. पूण अशें आसून लेगीत राजकी फुडारी मात पालिकेच्या राजकारणात घुसपल्ले. देखून पालिकेन पावसा आदी केल्ल्या कामांचेर प्रश्न उप्रासला. इतलीशी वर्सां हांगा काय इतले बुडनासले, पण ह्या वर्सा इतले बुडला. म्हाका दिसता की प्री मनसुनाची कामां हांगा जावना अशी दिसता, जी जावपाक जाय आशिल्ली, आनी ती जावना जाल्यार आतां तरी ती घेवपाक शकता की जेन्ना पावस कमी जाता तेन्ना ही कामां करूं शकता अशें म्हाका दिसता. 15-20 दीस जातले हें करून, आनी हें आतां पळय सारकें करूं ना म्युन्सिपाल्टीन सगळी वाट लायली हांगा, कळ्ळें न्ही. हे आमकां हे त्रास, ही आमची सोय म्युन्सिपाल्टीन करपाची. आता हे काम केला, कोणाक पैसे दिला, किती गेले काय खबर नाही. मडगांवां सगळीच कडेन व्हडलो पावस पडूंक ना. आर्ल्या जंक्शनार मात हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली. रस्तो हुबतना लोकांक खूब त्रास जाले. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेकार, वास्कोच्यान हिरू महाले आणि फोंडेच्यान कृष्णा नायक. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांचे मदीं सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ वॉर रंगपाक लागला. वैजकी शिक्षणा खातीर 5 लाख रुपयांची बँक हमी दिवपा सारख्या संवेदनशील विशयाचेर हे झूज चल्ला. मुख्यमंत्र्यान हाचेर उपाय काडपाचें उतर दिल्लें, पूण गिरीश म्हणटा तो लोकांची दिशाभूल करता. बॉन्ड सायन करपा बरोबरच MBBSच्या प्रवेशा खातीर 5 लाख रुपयांची बँकेची हमी दिवपी सरकारी परिपत्रकाची गजाल काँग्रेसीनच उक्ताडार हाडिल्ली. पूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान फेसबुकार अपलोड केल्ल्या व्हिडिओत ताचें स्पश्टीकरण दिलां. तशेंच विद्यार्थ्यांक पयशे फारीक करचे पडचे न्हय म्हण उपाय सोदून काडटलो अशें आश्वासनय ताणें दिल्लें. हांव स्वता बहुजन समाजांतलो, त्या खातीर हो विशय जो आसा तो पर्टिक्युलरली खंयच्या जाती धर्माच्या आदारिताचेर ना, तर MCMच्या मेडिकल कावन्सिल ऑफ इंडिया हांच्या गायडलायन्सा प्रमाणे MBBSक एडमिशन घेतल्या उपरांत त्या संस्थे कडेन बॉन्ड सायन करप आनी गोंयांत तो बॉन्ड जो आसा हो 5 लाख रुपयाचो बॉन्ड आसा. खंयसरूच तुमकां एडमिशन घेवपाक कोणाकूच प्रॉब्लेम जावचो ना हाची पयली हमी हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत दितां. हांव ह्या विशयाचेर आमचे आरोग्य मंत्री बाब विश्वजीत राणे हांच्याय कडेन सखोलान डिस्कशन केलां आनी फायल जी आसा ही हेल्थ मिनिस्ट्रींतल्यान म्हाका पुटअपूय कर म्हणून सांगला. पण हो बॉन्ड कित्याक घेता होय गोंयकारांक कळप अत्यंत गरजेचें आसा.
हो बॉन्ड इतक्याच खातीर घेता की 4.5 वर्सांचो कोर्स आनी 1 वर्साचें इंटर्नशीप. भुरगे एकदां एडमिशन्स घेतात आनी मदींच हो कोर्स सोडून वता आनी सोडून वयता आसतना लॉस जर कोणाचें जाता आसत जाल्यार तें सरकाराचें जाता. ताज्या खातीर गोंयचे जे स्टुडंट्स आसतले तांच्या ती एडमिशन घेवतना कसलो त्रास जावचो ना आनी एडमिशन घेतल्या उपरांत सुद्दां आमी व्हेरीफाय करता की तांकां डायरेक्टली 5 लाख रुपया हे बँकेन दवरून बॉन्ड दिवचो पडचो ना. ताजेर वेगळो अल्टरनेटीव आयदर 2-3 पर्याय जे आसा हे आमी सोदता. आयदर कदाचित म्हणजे जस्ट चॅक दिवप काय कितें हाजोय आमी विचार करता. बट लिगली एकदां फायनलायज जाल्या उपरांत ताजेर लिगल ऑफिशियल नोटिफिकेशन्स येतले. तो पर्यंत कोणीच खंयसर आंदोलन करपाची भाशाय करपाची गरज ना. विशेश करून काँग्रेसीन तर सदांच सगळे विशय पॉलिटिक्स म्हणून पळोवं नाकात. भुरग्यांच्या हिता कडेन लक्ष दिवचेली अत्यंत गरज आसा. विद्यार्थ्यांक बॉन्ड सायन करपा पासून तांणी केन्नाच आडावंक ना. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोरणकारान म्हळां. विद्यार्थ्यांक प्रवेशा खातीर लाखांनी रुपया फारीक करपाचे गजालीक तांचो विरोध आसा. तो म्हणटा मुख्यमंत्री दिशाभूल करता. त्या बॉन्डाक आमी केन्नाच विरोध करूं नाशिल्लो. आमचो विरोध आशिल्लो तो बँक गॅरंटीक. आनी मुख्यमंत्री थंय सांगता की बँक गॅरंटीज आनी ही बॉन्ड आसा ती मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडियाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे ते मागता कोण. BJPन तेंच्या लिडरांक फटींग उलोवपाची खूब संवय. आयज ते मेडिकल कावन्सिलाच्या गायडलायन्स प्रमाणे म्हणून सांगतात. मुख्यमंत्र्यान पयलीं आप कितें उलयता तेजेर पयलीं ताणें सविस्तर अभ्यास करचो. ऑफिसरां कडल्यान जाणून घेवचें. एक तर ताका ऑफिसर मिसगायड करतात जावं हेल्थ मिनिस्टर मिसगायड करतात. ब्युरो रिपोर्ट. कोंकणीत एक म्हण आसा, रेडे पाड्यांचे झगडे आनी झाडांचेर काळ. वास्को हे प्रत्यक्षात पळोवंक मेळटा. सत्ताधारी पक्षातले दोनूय आमदार झगडत बसलेत आनी तेवटेन मुरगांव नगरपालिका नगराध्यक्षाविणे चलता. वेंचणूक अधिकारी हॉस्पिटलांत एडमीट आशिल्ल्यान बुधवारा जावपाशिल्ली नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष पदा खातीरची वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या. खऱ्यांनीच तो हॉस्पिटलांत दाखल जालाय काय ना हें पळोवपाक गेल्यार तो GMCत नाशिल्लोच. आदलो नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकार आनी उपनगराध्यक्ष शशिकांत परब दोगूय शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकाच्या गटाचे. 3 मेक तांचे विरोधात अविस्वास थाराव पास जाल्लो. पूण मिलिंद नायक मुखेली आशिल्ल्या पालिका संचालनालयान एका मताक लागून वेंचणूक बेकायदेशीर थारायली. त्या उपरांत 13 जुनाक तांकां पदावेल्यान काडून उडयले. भाजपाचोच दुसरो आमदार कार्लोस आल्मेदाच्या गटाचो नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षा खातीर बुधवारा वेंचणूक थारायल्ली. पूण वेंचणूक अधिकारी सिद्धिविनायक नायक काळजाच्या दुयेंसाक लागून GMCत दाखल जाल्ल्यान मुखेल अधिकाऱ्यान ती फुडें धुकल्ली. आज प्रिजायडिंग ऑफिसर म्हणून सिद्धिविनायक नायक हांची हांवें अपॉइंटमेंट जाल्ली. ताणें म्हाका इंटिमेट केला की दॅट ही हॅज बीन ताच्या भावान ही हॅज बीन एडमिटेड टू GMC. सो आय हॅव टू कॉल ऑफ द मीटिंग. I have already intimated the director of municipal administration. So I call up the meeting in the absence of the director. मुरगांवचे नगराध्यक्ष तशेंच आमदार कार्लोस आल्मेदाक ते खरें दिसूंक ना. खरें फट जाणा जावन घेवपाक ते GMCत गेले. पूण सिद्धिविनायक नायक हॉस्पिटलांत नाशिल्लोच. काँग्रेस फुडारी अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स कसल्या तरी कामा निमतान GMCत गेल्लो. तो ह्या विशयाचेर गोवा 365 कडेन उलयलो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. I just come to GMC and I saw this happening right in front of me. The MLA has come to find out whether he is in GMC. He has come at 11 o'clock itself and gone back. The presiding officer Siddhinayak. Even the other day I called him up. He was telling me he was in GMC. He's telling me he's in GMC, but then when we found out he was not in GMC the other day. I'm from the opposition. He's from the ruling. The municipality is of the ruling government. I don't know what is this politics. चेअरपर्सन नाव एक म्हणून झालं आणि वास्को बुडला, स्वतंत्रपात बुडला, सासमाडे बुडला, उर्ले बुडला. आता हांव न्हू कितें करपाचें. आतां ओन्ली लास्ट ऑप्शन म्हाका आतां मिलिंद नायका बल आमच्या युडी मिनिस्टराक वचून हेल्प मागपाचें इतलें चिंतलां. मजगतीं वास्कोच्या स्वतंत्र पथावेली पोरणी आनी लांब वाडिल्लीं झाडां एक एक करून कोसळपाक लागल्यात. एक फाटल्या शेनवारा पडलें जाल्यार दुसरें फुडल्या आयतारा. एका तरणाट्याक दुखेस्त मरण आयलें. थळावो नगरसेवक कृष्णा साळकारान फुडाकार घेतल्या उपरांत मुखेल अधिकारी गौरी शंखवाळकरान अशे तरेची पडपाचे वाटेर आशिल्लीं 12 झाडां हेरल्यांत. ती तोडपाचें कामय चालू जालां. कावन्सिलर दाजी सरकारांचें एक रिप्रेझेंटेशन दिलां की तें झाड पडून स्वतंत्र पदाचेर पयर एक मृत्यू जाल्लो आनी कालूय आनी एक झाड पडिल्लें.
तेन्ना ती सगळी डेंजरस जी झाडां आसा ती कापपाक तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली. त्या प्रमाणे काल हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिवन मागीर आज सकाळीं झाडां कातरपाक सुरू केलें. काल आम्ही मेमोरंडम दिलो आणि CEO आमचो गौरी शेंकवाळकार आणि आमकां एकदम सपोर्टीव म्हणजे आयच्या आज आमी इन द इंट्रस्ट ऑफ वास्को म्हणजे वास्कोकारा खातीर आणि हांगाचे लोक ट्रॅव्हलिंग करतात ह्या रस्त्यार जे पळय रहदारी आसा ट्रॅव्हलिंग करतात तांचे आनी आमी चान्स घेवंक शकना. वाश्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. कॅसिनो बोटींतली सिवेज मांडवी न्हंयत सोडटात असो आरोप जातालो, पूण कॅसिनो चलोवपी आणि गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हे आरोप फाफून उडयल्यात. आपले म्हणणे पटोवन दिवपा खातीर प्रसार माध्यमाबरोबर तांणी खाशेले भोवडेचे आयोजन केल्ले. डेल्टीन रॉयल कॅसिनो, बंदर कप्तान आणि गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हे भोवडेचे आयोजन केल्ले. तांणी प्रसार माध्यमांक मांडवी न्हंयत नांगरून दवरिल्ल्या डेल्टीन रॉयल कॅसिनो बोटी लागीं व्हेले. कॅसिनो बोटींतले सिवेज बार्जीत कशे व्हरतात ते तांणी माध्यमांच्या प्रतिनिधींक दाखयले. तशेंच मांडवी न्हंयत सिवेज सोडपाचे आरोप तांणी न्हयकारल्यात. आनी तांणी दिल्लें स्पश्टीकरण अशें, सिवेज डिस्चार्ज करपाचो वालो बंद करून ताका सील मारतात. सिवेज भायर काडपाच्या वेळार गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अधिकारी स्वता येवन वाल्वाचें सील काडटा. ते भायर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, बंदर कप्तान आनी कॅसिनो अधिकाऱ्यान एक नोंदवही तयार केल्या. पणजेची जेटीर लागपी टँकरांनी हाडून हे सिवेज सोडटात. उपरांत करंजाळेच्या प्रक्रिया प्रकल्पात ते व्हरतात. प्रत्येक टायमाक डिस्चार्ज करच्या पयलीं तेंचे ऑफिसर्स हांगा येतात. आमकां अलॉटेड टायम दिल्लो आसता, दीस आनी टायम, त्या प्रमाणे आमी हांगा रेडी रावतात. ते येतात, सील ओपन करतात, त्यांच्या देखरेखीर अंडर आमी फूल डिस्चार्ज करतात. डिस्चार्ज जातकूच परत ते आपले सील लायतात आणि वतात. ही आमची 100% फूल प्रूफ मेथड आमी फॉलो करतात सुएज डिस्चार्जान. त्यामुळे बी एश्युअर्ड दॅट नॉट इवन अ ड्रॉप गोज एनीवेअर बिकॉज इट इज मॉनिटर्ड बाय GSPCB COP. आमचे दीस प्रत्येक एका थरलेले आसा. GSPCBचे आणि COPचे लोक त्या टायमार येतात. आमी तांकां थंयच्यान फिडर बोट अरेंज करता शिपार हाडपाची, हांगा हाडटात. दे ओपन द सील, डिस्चार्ज, अगेन रिसील इट एंड गो. Whatever sewage we discharge, we maintain it on this register. Okay, so you can see over here, we have the date, we have the time start, time stop, whatever initial reading is there on the flow meter, final flow meter reading, the reading of initial reading from the SIRT barge and the final reading of SIRT barge, whatever is discharged over here, everything is recorded on this book. Then it is finally signed by the Goa Pollution Board and Captain of Board. कॅसिनो बोटींतल्यान तेल सोडपाच्या प्रश्नांचें कितें? मांडवी न्हंय प्रदुशीत जाल्या अशी बातमी आसा. पळयात सरकारी अधिकारी हाचेर कितें म्हणटात ते. No possibility of any oil leakage just like that. The oil can be only there's a collision, to the fuel tank and there can be any spillage of oil. It will just not leak that way. There have been cases, not here in Goa but outside, where there have been collision between vessels onto vessels which are anchored or moored, and so that penetration has caused these sort of things. But we will not just find pollution due to oil or due to sewage or any other thing. Monthly water samples are being collected and we are monitoring the pollution level and the water quality, and we are analyzing it and we are submitting our reports to the Central Pollution Control Board. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकर आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. बायलांक आता रातचे शिफ्टीकय काम करपाक मेळटलें. उद्देगीक कामांतय बायलांचे सशक्तीकरण चल्लां. गोंय सरकारान ही तरतूद लागू करपाचे दिशेन पावल मारलां. विधानसभेच्या फुडल्या अधिवेशनात कारखाने आणि बाष्पक कायद्यात दुरुस्ती जातली. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेंत हे विशीं निर्णय घेतलो. कारखाने आणि बाष्पक कायद्याक आनीकय कांय दुरुस्त्यो सुचयल्यात अशें मंत्री विजय सरदेसायान सांगलें. गोंयच्यो कंपन्यो सक्षम करपाच्या उद्देशान 65व्या कलमांतय गरजेचे बदल करपाचे आसात अशें ताणें सांगलें. See, there is a challenge to Indian factories because of the Make in India model that has been put in, that we have to be also competitive. Suppose a factory is required to produce more of one particular article and more hours are required, but those hours should also protect the interests of the labor in the form of overtime, OT.
So we have amended this. Chief Inspector of Factories and Boilers, who is sitting by my side, has got the power to exempt current working hours from 60 to 72 hours. With overtime. With overtime. The state government is allowed to employ women, allow factories to employ women between 7 p.m. to 6 a.m., which is at the moment prohibited. And this exemption will be on case-to-case basis. This will mainly help the pharma sector, etc. And there is one more section 105, which makes it mandatory for the prior approval of the chief inspector to initiate prosecution. Many times it so happens that complaints, false complaints are also filed on which prosecution happens. So this has to be properly dealt with. Another section that is being sought to be amended is section 106, in which compounding, in which the chief inspector is allowed to have legal action within 6 months from the date he comes to know of any violation. Earlier it used to be within 3 months. Under section 92A, state government can allow compounding of certain offences under the Act, which are minor in nature. List of such offences along with the fine to be imposed will be notified by the government from time to time. Compounding will be allowed below or after the institution of prosecution. At present, there is no provision for compounding of any offence. सचिवालयातल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्याचेर जुलयाचे 7 तारखेक जनसुनावणी जातली, पूण राजकीय फुडारी आनी एनजीओंक ती फुडें धुकलेली जाय, सुमार 1 म्हयनो. काँग्रेसीचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा, दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्यावेली जनसुनावणी म्हयनोभर तरी फुडें धुकलची, तशेंच लोकांक ते विशींची म्हायती कोंकणींतल्यान सांगची अशें ताचें म्हणणें. तो मुखार म्हणटा, हो प्लॅन नुस्तेकारांक कांय प्रमाणात त्रास दिवपी थारूं येता. प्लॅन्स देखो सारको पावल नाय लोकांक. लेट द फिशींग कम्युनिटी पीपल. आमगे राशोलांत हावजीस आर रायट ऑन द एज ऑफ द रिवर. तेंकां लोकांक कोण न्ही प्लॅन्स हे मी एक्सप्लेनेशन बी जाय न्ही. ती इंग्लिशीन आहाय प्लॅन्स. पुट देम इन द लोकल लँग्वेज. आतां it is very important, under even United Nations have prescribed that everybody should be given a right to see that what is good and what is free and what is fair for them. Even you are going to violate that law if you don't give people a chance to see what are the plans. We want the CZMP plan to be explained at the village level, or at least at 2-3 villages at one place, at least minimum, because it will be big. And second, that postpone that hearing on the 7th. Give us a little more time for people to understand and give objections, valid objections, suggestions. ह्या विशयात पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान लक्ष घालचे अशी विनवणी रेजिनाल्डान केल्या. थळाव्या लोकांक विश्वासात घेनासतना केंद्र सरकार हो आराखडो लागू करपाक शकता अशी भिरांते ताणें उक्तायल्या. The central government have sweeping powers. They already have sweeping powers, and then they do finally. The locals are the plan. They have powers to do what they want, and we are not even taken into confidence on the plan. हो आराखडो तयार करताना विश्वासात घेवकच ना अशी कागाळ कांय कोमू निदादींनी सरकारा कडेन केल्या. CZMA प्लॅन टोटल आख्या गोवा कुमदादी मेन इफेक्ट जाता, बिकॉज कुमदाद इज द मेन स्टेक होल्डर एंड द ओनर ऑफ दीस. आमगे सर जो आज मिस्टर रवी आम तेका मेळपाक गेल्ले, ड्युरींग द कन्वर्सेशन तेणें म्हणलें की दीस एंटायर प्लॅन इज बीन डन बाय NCS-CM आणि they must have done the groundwork, which we strongly don't agree, because when he says that they must have done the groundwork, that means they have come and visited each and every panchayat and they have found out in each and every village. For example, आमगे कारांबोली आमकडे इकरे 12 स्विस गेट आहे, and that means they have found out की यो स्विस गेट चलताय आणि यो चल नाही जाल्यार the river water is entering the Khazan Island, and because of that they have marked high tide line inside the Khazan Island, which is totally wrong. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवच्या कोयराच्या घुसपा गुंदळाक मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आणि फातोर्डेचो आदलो आमदार दामू नायक जबाबदार आसात, उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाय म्हणटा. ते भायर कुट्टरेचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड आणि सार्दिनाकय तांणी उडीर काडलो.
मडगांवच्या शॅडो कावन्सिलान उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायाक कांय सुचोवणी दिल्ल्यो. ह्या सुचोवण्या उपरांत उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान प्रतिक्रिया दिली. प्रक्रिया जायनाशिल्लो कोयर सोनसड्यार घेवचो न्हय, तशेंच नागरी संस्थेक आस्पावन घेवन सोनसड्यावेल्या कोयराचो प्रश्न हाताळचो, अशी सुचोवणी शॅडो कावन्सिलान केल्ली. So we have listed about 7 resolutions which we have handed over to him, and what we foresee is that whether memento tomorrow is there or not there, finally we require waste to be segregated. And why it is required in a segregated form? To reduce the rejects. Secondly, we also impressed upon him with regard to the garden waste. What we have suggested that this type of waste should be collected separately and handled maybe out of the dump. So now it is up to them how well they involve the society. हे सगळें लचाण सुरवात जालें केन्ना? हें जालें 2011. हांव आमदार जालो 2012. 2011 फातोर्डेचो आमदार कोण आसलो? दामू नायक आसलो. मडगांवचो आमदार कोण आसलो? दिगंबर कामत आसलो. तो कोण आशिल्लो तेन्ना? मुख्यमंत्री आसलो. ऑल शूड कम नाव ऑन द टेबल. आय एम नॉट फिंगर पॉइंटिंग, but I am saying that this is what was the creation of the arts. By the way, Reginald was also MLA that time. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. व्हडल्या पावसाक लागून वा हुंवार येवन घरांक वेर गेल्यार समजूं येता, पूण नावेले सीव्हीजीच्या कामाक लागून रस्तो खणिल्ल्यान घरांच्या वणटींक वेरो गेल्यात. रोजारियो मास्करेनासाचें कुटुंब मात दुख्खात आसा. सीव्हीचें काम पुराय जालां, पूण रस्तो मात तसोच आसा. व्हडलो पावस येवन रस्त्या वयलें सगळें उदक तेंच्या घरांत घुसचे पयलीं रस्त्याचें काम जाग्यार घालचें अशी तांणी मागलां. हे आतां सेवेज केले उपरांत ते पुरून गेलोले. आतां पावसाची हेजीत भितरल्यान सगळें कोसळून गेलें. आनी हांव सकाळीं सवरांचेर उठलोलो. फुडलें सगळो व्हडलो फोंड जालो हिंगा ते भितर वचून. आनी घरां आमचें सारकीं तेंकोन येयलें हिंगा. फुटयल्या थिंगा फुटयल्या आनी हिंगा जावन बरें आपलें सगळें जालो जाल्यार घर गेल्लें. सकाळीं हांव सवांक उठलो तेन्ना ही सगळीं मळोन गेलां फोंड पडोन, आनी तेजे हेजें ही सगळी क्रॅक येयल्या हिंगा. आनी हें आमकां सगळें आतां सर्वीस डिपार्टमेंटान कितें तरी सारको करून दिवपा जाय परतें. सिवरेज डिपार्टमेंटान सारको करून दिवचें म्हणून मागता तूं? हय, तें दिवचें नाजाल्यार आमकां रिपेर करून दिवचें हें. वी हॅव गिवन देम अल्टिमेटम टू रिपेर दीस रोड थरोली एज इट इज. तें पळय ते कार्पेट पडलो ओपन केल्लो हो रोड हे बिल्ड करपाक P2. तेन्ना तांकां सांगलें आज तशें ओरिजिनल सायडी करून दिया म्हणून, पूण तेणें कांय दिवना. आनी आपणें राती हें जालां म्हणजे तेंची घर सारकें आतां संकटां आसा. म्हणजे सांगपा जायना आनी पावस पडत बरो एक दीस बरो उदक वचून तें मेळटलें. म्हणजे सो दे शूड रिपेर इट एट इमिजिएट टायम. दे शूड डू दीस वर्क अँड कीप द हावस अँड द फॅमिली सेफ. दॅट इज माय रिक्वेस्ट. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.